मोगा दिसता न्ही ही आवय कसली ही गोंयांत सांगेच्या वाठारांत खऱ्यांच घडलेली एक घडणी जी सर सेमी तावरेसान तुमच्या मुखार दवरल्या आनी हे ताच्या वावरांतल्यान तो एक सगळ्या गोंयकारांक संदेश दिवंक सोदता चड करून आवय बापायक आनी तो म्हणटा हे ताच्या वावरांतल्यान मुणगे ह्या तियात्रांत जे ताणें दाखयलां त्या खंयच्याय गोराब्यांत ना जावंक तर मागता सगळ्या आवय बापाय ताईन तुम्ही येवन हो आमचो तियात्र पळोवचो ताचें नांव जावन आसा ही आवय कसली आनी ह्या म्हणटा म्हणसर सगळ्या तुमकां हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुम्ही अशी जाल्यार सेमी तावरेसाचे शो तुम्ही पळयतात आनी ताका तुम्ही उखलून दवरतात आनी हाकाच लागून हे आमचे सगळे शो तुम्ही हाऊसफुल केले हाका लागून तुमकां काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा म्हाका दिसता न्ही जरी तर हो शो हाऊसफुल वेता जाल्यार हांव सरप्रायज न्हय आनी कित्याक वेचो ना सर सेमी तावरेसान ही स्टोरी एकदम बरी मांडल्या आनी सगळ्यांनी आपले 100% दिला त्या बारा तोखणाय करपाचें म्हणल्यार आमचे स्टेजीचेर सेटिंग ते सर सेमी तावरेसान एक पुलीस स्टेशन दाखयला तोखणाय करपा सारकी त्या भायर ह्या तियात्रांत आसात बरी कांतारां बरी कॉमेडी आनीक जे परी हो तियात्र चलता प्रवास जाता तितलेच दर्जाचे म्युझिक हांवें तितलेच टायट दवरला आय ट्राय टू गिव्ह अ फिल्मी टच अँड अ ब्रॉड वे म्युझिक दिसता न्हू आनी ह्या तियात्रांत तोखणाय करपाचें म्हणल्यार बाब फ्रँकी गॉन्साल्वीस जाका कोंकणी माचेर महानंद म्हूण वळखतात ताणें डबल रोल केला दिसता न्हू इतलो चॅलेंजींग रोल केला ताणें तुमकां पळोवंक मेळटलो आतांच थिंगा 2 कडेन तो दिसता कसो दिसता लोक सगळो विचारता ना कशें जावपाक जायना सगळो लोक पळयलोच कन्फ्यूज जाता कशें करता कशें जाता दिसता न्हू जरी तर कोणाकूच हो तर तियात्र चुकला जाल्यार एक बरो सोयेक तुमकां पळोवंक फाल्यां 6 तारखेर सांजेच्या 7:30 वरां मारगांव रवींद्र भवन ह्या हॉलांत तियात्राचें नांव जावन आसा ही आवय कसली 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 ही आवय कसली